नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमी सदांच इतिहासाची पानां आसा ती परतुपाक सोदता, पूण खुबश्या लोकांक दिसता की इतिहासाची पानां परतून कितें फायदो. एक्चुअली इतिहास शिकप म्हणल्यार आमचें जें जिवन कशें आसा, इतिहासाचो फायदो घेवन आमी ते फुडें व्हरूंक शकता. इतिहास आमकां कशें जगपाचें हें शिकोवन वयता आनी आमकां प्रत्येकाक आमच्या इतिहासान कितें घडलां हें जाणा जावपाक जाय, अत्यंत म्हत्वाचें. चला तर आयज आमी आमच्या इतिहासाची पुस्तकां पळोवया. सो फ्रेंड्स, आमच्या गोंया बद्दल आमी जाणून घेवया. जर आमी गोंयचो इतिहास पळोवंक गेल्यार आमकां फाटल्या 150 वर्सां पर्यंतचो आमचो इतिहास आमकां पळोवपाक मेळटा. कित्याक की हांगासर जे शासक आशिल्ले तेंच्यांनी तशे शिलालेख जावं बाकीच्या दस्तावेजांनी आमकां पळोवपाक मेळटा. पूण ताज्यान पयलीं गोंय नाशिल्लें गा अशें आमी म्हणूंक शकना. बिकॉज ऑफ आमच्या कितल्याशाच पौराणीक ग्रंथांनी गोंयचो उल्लेख केल्लो आसा आनी हो कितें तरेन उल्लेख केल्लो आसा हें आयज आमी जाणून घेवया आनी गोंयचे जो प्राचीन इतिहास आसा तेच्या बद्दल आमी जाणून घेवया. गोंयचो जर इतिहासाचो आमी सुरवात करतले जाल्यार आमकां सगळ्यांत प्राचीन काळांत वयचें पडटलें आनी शिवपुराणांत ताजो उल्लेख केल्लो आसा. अशें म्हटलेलें आसा की हांगासर मंगेरीश म्हटल्यार स्वयं महादेव हांगासर प्रकट जाल्ले आनी ते मंगेरीश आयज आमकां मंगेशी हांगासर श्री मंगेशाच्या देवळाच्या रुपान आमकां देवस्थानाच्या रुपान आमकां पळोवंक मेळटा. श्री मंगेरीश म्हटल्यारूच श्री मंगेश देव आनी हे जे मंगेशाचें देवूळ आसा ते पयलीं कुठ्ठाळे आसताले आनी त्या काळान कुठ्ठाळेक पौराणीक कथेनुसार थंय खुशास्थळी अशें म्हटलेलें आसा आनी ताज्या उपरांत स्थलांतरण जालें आनी हो एक उल्लेख आमकां आमच्या पौराणीक कथांनी आमकां पळोवपाक मेळटा. ताज्या उपरांत गोव्याचें अशें नांव म्हणटा तें गोपाराष्ट्र. गोपराष्ट्र हे आमकां पळोवपाक मेळटा महाभारतान. जेन्ना महाभारत बरयलें तातूंत आमकां पळोवपाक मेळटा गोंयाचो जो उल्लेख केल्लो आसा तो म्हटल्यार गोपराष्ट्र आनी हो जो उल्लेख केल्लो आसा तो भीष्म पर्व ह्या अध्याय 9 हांगासर सगळें बरयल्लें आसा. आनी ताज्या उपरांत खुबशे शासक जावन गेले गोंयाचेर पूण आनी तरेतरेन गोंयाक नांवां पडत रावलीं. तेज्या उपरांत परत एक पौराणीक कथेन आमकां सह्याद्री खंड हेतूर आमकां गोमंतक हाजो उल्लेख आमकां पळोवपाक मेळटा. सह्याद्री खंडान बरयल्लें आसा की गोमंतकान ही एक देवभुमी आसा आनी परशुरामान बाण मारून ही भुमी तयार केल्ली आसा हाजोय बी उल्लेख आसा. ताज्या उपरांत जेन्ना शासक हांगासर गोंयान राज्य करपाक लागले ताज्या उपरांत गोंयची नांवां जी आसा ती बदलात गेली. पूण हो गो शब्द खंयच्यान आयलो आमी पळोवया. जेन्ना गोंयाचो उल्लेख केलो आहा तो गो पासून सुरवात जाता आनी गो म्हटल्यार आमी हांगासर आमच्या भारतभरान गायेचो आमी ताका हें केल्लो आसा आनी गायो चोरोवपाचो एक जागो म्हणून हांगासर गोंयाचो तेतूर उल्लेख केल्लो आसा. ताका लागून कितलींशींच शेकड्यांनी नांवां गोंयची जर चेंज जाली पासून जाल्यार गो शब्द हो प्रत्येक नांवान आमकां पळोवपाक मेळटा. जेन्ना कदंब शासक आयले तेन्ना पासून गोंयची आमच्या नांवां जी आसा ती बदलात गेली. गोमंतक हें नांव आसा तें कालांतरान चेंज जावन त्याचे गोमंत फक्त उरले आनी हे जे बरयल्लें आसा ते वराह मिहीर ह्या ऋषीन त्याचो उल्लेख केलो आसा फक्त गोमंत म्हणून. तेज्यान पयलीं गोमंतक म्हणटाले आनी ऋषीन मिहीर हेणी जेन्ना बरयलें तेन्ना फक्त त्याचो उल्लेख केलो आसा गोमंत. ताज्या उपरांत कदंब शासक आयले आनी जेन्ना कदंबांचो सगळ्यान पयलो शासक आसलो विष्णुचिंत हेणी गोंयचें नांव गोपक पट्टण अशें दवरिल्लें आनी हेजो एक शिलालेख आमकां पळोवपाक मेळटा गोवा वेर्ला हांगासर आनी तो जो आसा तो बंदरगाह आसलेलो ह्या कदंबा राजांचो आनी ताका गोपटपट्टम अशें शिलालेखाचेर बरयल्लें आसा. आनी हे सगळें आमकां बरयल्लें आसा ते 1049 वर्सां जेन्ना आमच्या गोंयाची तेन्ना आमकां पळोवपाक मेळटा सगळें. तेज्या उपरांत कदंबाची शासनां जशी जशी येयली तशें तशें गोंयचें नांव चेंज जायत रावलें.
विरहमर्म हांणी गोंयचें नांव गोपक अशें दवरलें. ताज्या उपरांत जयकेशी प्रथम हांणी गोंयचें नांव जें आसा तें गोपद्वीप अशें दवरलें. म्हणल्यार गोंयचीं नांवां जीं आसात तीं परत परत चेंज जायत येयलीं. आनी आयज जर आमी पळयता जाल्यार आमच्या गोंयचें नांव म्हणजे आमी उल्लेख करता तो पुर्तुगेज टायमा पासून गोवा ह्या हातूर खुबशीं गोंयच्या आमच्या हितूर शासनां जालीं. मुगल आयले, कदंबा आयले, पुर्तुगीज आयले, अशे तरेन कितलेशेच राजांनी हांगासर शासनां केलीं. पूण तरेन आमचें गोंयचें नांव चेंज जायत गेलें. आमी जर सुरवातीचें गोंयचें नांव पळोवपाक गेल्यार गोंयाक सगळ्यान पयलीं गोप राष्ट्र, ताज्या उपरांत गोमंतक, ताज्या उपरांत गोमंत, ताज्या उपरांत गोपाकपट्ट, ताज्या उपरांत गोमांचल, गोपाकपट्टनम, गोपापुरी, गोवापुरी आनी गोंय अशी तरेकवार तरेची गोंयाक आमची नांवां पडलीं. ताज्या उपरांत जर आमी पळोवपाक गेल्यार हांगासर आमचे जे गांव आसले ते आयज जर आमी पळयत जाल्यार तेजी नांवां जी आसली जी पुराणान जावं तरेतरेच्या शासन काळान तेजी नांवां जी आसली ती वेगळीच आसली. जर आमी पळोवंक गेल्यार दिवाळेचें नांव पयलीं आसलें तें दिपावती आसलें. जर आमी आयचे सांग्या जर धरले जाल्यार त्या सांग्याक पयलीं सांगेपुरी जावं संगमपुरी अशें म्हणटाले. जर आयचे आमी झामावले पळयले जाल्यार झाम व्हॅली अशें म्हणटाले. व्हॅली म्हटल्यार कर्नाटकाचे शासक आसले ते व्हॅली अशें नांव दवरताले, म्हणजे व्हॅली म्हटल्यार गांव. ताज्या उपरांत कणकापुरी जर आमी पळोवपाक गेले, पुरी हो शब्द स्पेशली आमी पळोवपाक मेळटा आमकां UP बिहार सारक्या गांवांनी. पुरी हो शब्द कणकापुरी आयचे जे आसा ते आमी काणकोणा अशें आमी ताका म्हणटा. आनी शालिग्राम हो शब्द तुमी जाणा आसतले, महाराष्ट्राचे शासक आसले पेशवेशाही तशे ग्राम हो शब्द संस्कृतेन आसा. शालिग्राम हो आयचे जे आसा ते सालेगांव आमी अशें म्हणटा. म्हणल्यार आमच्या गोंयाक जशी नांवां वेगवेगळी आसात पडत गेली तशे गांवाची बी नांवां आसली ती वेगळे तरेन वेगळ्या शासकांनी आनी आपल्या तरेन बदलली. आनी आयज जी नांवां आमी पळयता तर फूल जर आमी सगळ्या गांवांची नांवां पळोवपाक प्राचीन नांवां पळोवपाक गेल्यार तुमी आयज अचंबीत जातले. अशे तरेन आमचो गोंयचो इतिहास खुबसो आसा. जर तुमकां अशेच तरेचो इतिहास आमच्या गोंयचो पळोवपाक जावं आयकोपाक आवडटा जाल्यार प्लीज फॉलो अवर चॅनल. जर तुमी युट्यूबार पळयता जाल्यार आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा. आनी जर फेसबूक पेजीर पळयता जाल्यार प्लीज फॉलो अवर पेज. आमी अश्योच तुमकां लागून गोंयच्यो इतिहासांतल्यो काणयो आमी तुमकां घेवन येतले.